युती ही वयल्या पांवड्यार जाता. युती पक्षाचे फुडारी मेळून हो निर्णय घेता. मात युती कशी जातली, सीट शेअरिंग कशें जातले हाचेर बेगीन निर्णय घेतिल्लो बरो म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो फुडारी दीपक कळंगुटकार उलयला. RD Exco ब्युरो रिपोर्ट. युती ही एका वयल्या लेवलीचेर जाता. तितून आमचो पार्टी चीफ विजय सरदेसाय, काँग्रेस पक्ष तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन पक्ष हे तिनूय एक कडेन येवन तेंचे उलोवणें चालू आसा आनी ते एका लेवलीचेर उलोवणें चालू आसा. त्या डिस्कशनान किंवा तेचो आउटकम कितें येता ते सीट शेअरिंगाक ब्रिंगाक तेच्यो कशा सगळ्यात आपापल्या मतदारसंघांनी आपापलो प्रेझन्स आसा. सो थंय जें कितें ठरतलें तेचेर युती ही ठरतली, पूण ती चड डिले जावपाक जायना. ती ह्या थोड्या दिसा भितर जावपाक जाय. त्या साहेब म्हाका पण जो प्रश्न केल्लो हेच म्हटलें की डिले करपाक जायना. वातावरण बरें आसा, वातावरण अगेन्स्ट करंट गव्हर्मेंट आसा, लोकां मदीं ती एक हें आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता की जे हे तीन पक्ष एकत्र येयल्ले आसात, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हेंच्यांनी एकत्र येयल्यात त्या तेचेर चड बेगीन जर एखादें समजा सीट शेअरिंग केलें आनी जर डिक्लेअर केलें जाल्यार लोकांक जेंकां उमेद आसा आयचे हेंच्या अगेन्स्ट हें करपाक, कॅम्पेनिंग करपाक म्हण किंवा आपले सीट हाडपाक आनी एक सिग्नल धाडपाक तेंच्यांनी म्हाका दिसता ताका लागून बेगीन जावची अशी हांवूय अपेक्षा दवरता. पण युती ठरयणारो परतूय हांव सांगता ती हें चारय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमचे कॅन्डिडेट आसात रेडी? 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तालुक्याचे 4, 1, 2, 3 आनी हेचे आमच्या जिल्हा पंचायतीचे 4. युतीक लागून आमी तशे रिपोर्ट आमच्या पार्टी चीफाक दिल्लो. आमचो प्रेझन्स आसा थंयसरली आमी नांवां दिल्लीं. सो आमकां खंयचे सोडपाक जाय. सो आमी जर पळयलें जाल्यार आमी एका हेचेरशी ठाम आसले की अनिकेत केरकर आनी आमी जो पयलीं घेतलेलो जो पक्षांतसून आमकां काडचो पडलो अमित सावंत, हांकां दोगांकूय आमी मतदारसंघ सेफ दवरलेले. उरलेले 2 आसात, तो एक आमी काँग्रेसीक आनी एक आमी RGPक अशें करून आमचे कडेन आमी आमचो हें धाडलेलो. थंय कितें ठरोवन येतालें आसलें पळय तो आमकां अंतीम आसलो. त्याच्या पयलीं एक वेगळ्या हांगासर एक सगळे घडामोडी घडल्यो आनी एक सगळ्यांच्या भितर एक मॅस करपाचो एक डाव जालो आनी तातूंत खुबश्यो गोश्टी घडल्यो ज्यो घडपाक जायनासल्यो अश्यो गोश्टी. ते वास्तवीक गरज नासली ह्या सगळ्यो गोश्टी घडपाच्यो. तेंच्यांनी प्रोवोक केले ह्यो गोश्टी करपाक लागून आमकां.